गणन पुस्तकांतले वाचप. पहिल्या महिन्यांत इस्रायेलींचो सगळो समुदाय झीनाच्या अरण्यांत येवन पावलो आणि लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिरयाम मेली आणि तिका मातयेक पायली. लोकांक उदक नातले देखून ती सकड सांगाता मेळून मोइजे आणि आरोना विरोध रावली. लोक मोइजे कडेन झगडूंक लागलो म्हणून आमचे भाव सर्वेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांच्या सांगाता मेल्ल्या जाल्यार सर्वेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यांत कित्याक हाडून आयलोय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरूंक जाय म्हणल्या खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर हांगा धान्य ना, अंजूर नांत, धाकवाली नांत, दाळंबां नांत आनी पियोंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमते तंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीर सरपोटले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टी पडली. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हणलें, तुजी बेतकाठी घे, उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी कडपांतले उदक वळाशे करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाठी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक कडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हणलें, तुमी विद्रोह्यानो आयका, आमी ह्या कडपांतले उदक भायर येशे करूं? आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 फावटी कडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हणलें, तुमी मुझेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायेलींच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचें नांत. हें मेरीबाचें उदक. कित्याक हांगा इस्रायेलीत सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपले पवित्रपण उगडापें केलें. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत सेजारिया फिलिपी नांवांच्या प्रांतात येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार सुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागीतो सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, भगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणचे खडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नांत. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय ते सर्गी आडवरलेले जातले आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेले जातले. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तवळ जावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगोंक लागलो. थंय मालगाड्या, शास्त्र्या आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रो ताका कुशीन आपोवन, देव ते निर्मिना जावं सोमया, तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रो थंय घुंवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तो चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तो चिंताय. देवाचे उतार हे.